ही भेणी पडल्या पळय न्हू, हे सगळे भिंतीक क्रॅक पडल्या आख्खे, आणि भिंत अशी येयल्या आणि सगळें उदीक आतां घरान येता. हे सगळें पळया तुमी दिसता हांगासर सगळें उदीक येता घरान. लागीं भिंतीक आनी नळ्यांक हेका धरून सगळो 2 लाखाचो कॉस्ट आहा हो. 2 लाख आमकां लॉस जाल्या. हांव मागता पंचायती कडेन बाबा आमकां कितेंय हेल्प करचो म्हणून. पळय आमची मॅडम आहा, पंच आहा, ती आहा मॅडम दिलायला लोगो, कितें तरी पांय पडटा तेंचे कडेन हांव कितें तरी आमकां हेल्प करचो म्हणून हांगासर. येवन माझं केन्ना जालें हे काल? हे राती 10:30 सुमार भेणी पडल्या. ही सेकंड टायम. पयलीं माड पडलेलो आणि आतां भेणी पडल्या. तेच्या पयलीं आनीक भेणी पडलेली. कोणाक इंजरीज बी काय जाल्ली ना? ना सद्याक काय इंजरी ना, कितें देवाच्या कृपेन आमकां कांय जावंक ना. तेन्ना जागी आसली न्हू सगळी, त्या खातीर एक नौकरी पडली. हांगा बशिल्ली तूं? हय. तेन्ना नळो एक पडला आईचेर आनी कांय जावंक ना. तेका देवाच्या कृपेन बरें आसा सगळें. डेप्युटी सरपंच आणि वार्ड म्हाजो बंदीरवाडा, तेंच्या घराचेर राती जी भेणी पडल्या आनी तेंकां कितले लॉस जाला पळय, ते आमी आतां जाता तितलो हेल्प करतली तेंकां. तशें मॅडमीनूय सांगलेलें आसा आनी डायरेक्ट सांगला तुमी? सांगलेलें आसा. आनी तशेंच CM रिलीफ फंड तेजे प्रत्येक कितें जाता तें पळयता.